नाटकाचें नांव मिडिया. कला अकादमी आयोजीत राज्य नाट्य स्पर्धेन हांगासर नाटक पयलें आयिल्लें. ताचे उपरांत हांगा जाल्ले पयलें आयिल्लें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन महाराष्ट्रान वयता. थंयसर हें मिडिया नाटक पयलें आयिल्लें आसा. खूब आनंद भोगता सांगपाक की मिडिया नाटकान गोंयच्या नाटकांची हॅट्रीक केल्ली आसा. म्हणजे गेली सेगीत 2 वर्सां गोंयचें नाटक अंतीम नाट्य स्पर्धेन पयलें येयल्लें आनी यंदाच्या वर्सा हॅट्रीक आसलेली आनी खूब प्रेशर आसलेलो रुद्रेश्वर पणजीचेर आनी आमचेर, कित्याक एक हॅट्रीक जावची अशें मनांतल्यान दिसतालें आनी ती हॅट्रीक रुद्रेश्वर पणजीन यंदाच्या वर्सा केल्ली आसा. आनी सगळ्याक गेली 3 वर्सां गोंयचें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें आसा. ही स्पर्धा महाराष्ट्रान 20 सेंटरांचेर जाता. तितून एक सेंटर गोवा आनी एक सेंटर इंदोर अशें म्हणून टोटल 22 सेंटरांचेर ही स्पर्धा जाता. आनी त्या स्पर्धेंतली 2 नाटकां अंतिमाक मुंबय वयता आनी थंयसर टोटल 44 नाटकां जाता. आनी त्या 44 नाटकान रुद्रेश्वर पणजेचें मिडिया नाटक पयलें आयिल्लें आसा. टोटल 22 सेंटराचेर मेळून 501 नाटकां ह्या वर्सा सादर जाल्लीं आनी तितून आमच्या मिडिया नाटकाक सांगीक प्रथम दिग्दर्शनाक म्हाका म्हणजे सतीश गंगाराम नार्वेकराक पयलें. मागीर अभिनया खातीर वैष्णवी पै काकोडे हाका अभिनयाचें रौप्य पदक मेळ्ळें आसा. मागीर एकनाथ नायक हांकां रंगभुशय खातीर पयलें पारितोशीक मेळ्ळें आसा. तशेंच मनुजा लोकूर नार्वेकर हांकां अभिनया खातीर उत्तेजनार्थ पारितोशीक मेळ्ळें आसा. आनी योगेश कापडी हांकां नेपथ्या खातीर तिसरें पारितोशीक मेळ्ळें आसा. अशें एकूण आमकां 1 2 3 4 5 6 बक्षिसां अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन मेळ्ळीं आसा. रुद्रेश्वर पणजी गेली 30-35 वर्सां नाट्य क्षेत्रांत काम करता. हें आमचें दुसरें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें. एक 5-6 वर्सां पयलीं पालशेची वयर म्हणून आमचें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें. ताचे उपरांत हें आतां दुसरें फावट रुद्रेश्वर पणजेचें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें आसा. आनी गोंयची पयली संस्था जांची 2 नाटकां अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें आसा. हाचो आमकां अभिमान दिसता आनी सगळ्या गोंयांक अभिमान दिसपा सारकी गजाल आसा. कित्याक हॅट्रीक रुद्रेश्वरान केल्ली आसा. म्हणजे 20 सेंटरां महाराष्ट्राची आसता आनी एकूच सेंटर गोंयची आसता. तितून गोंयचें नाटक महाराष्ट्रान वचून थंयसर सेगीत 3 वर्सां गोंयचें नाटक पयलें आयिल्लें आसा. ही खरीच अभिमानाची गोश्ट आसा गोंयकारां खातीर आनी सगळ्या गोंयच्या नाट्य कलाकारां खातीर. मिडिया नांव कशें पडलें? नाटक मिडिया हें एक कॅरेक्टराचें नांव. इट्स अ क्लासिकल नाटक. म्हणजे कशें आसा, नाटकान वेगवेगळे जॉनर्स आसा. तशें आमचे भारतीय संस्कृतीन आमी संस्कृत नाटक क्लासिकल नाटक म्हणटा. तशेंच ग्रीक नाटक जें आसा जें क्लासिकल नाटकाच्या श्रेणीन तांकां गणलें वयता. आनी मिडिया इज तें कॅरेक्टराचें नांव. इट्स नॉट म्हणजे आमकां आतां सावन दिसता की मिडिया म्हणजे प्रुडंट मिडिया किंवा अशें ना. तें मिडिया इज अ कॅरेक्टराचें नांव आनी हें ग्रीक क्लासीक आसा. आनी ग्रीक क्लासीक म्हटल्या कारणान ही नाटकां चडशीं संस्थांक हातीन घेवपाक सोदना. कित्याक जी क्लासीक नाटकां आसता ती करपाक खूब जाण संस्था भिता. कित्याक खूब व्याप आसता, खूब वेगळे तरेचें प्रेशर आसता. कित्याक ते क्लासिकान ताका घडलें गेल्ल्या कारणान ते त्याच प्रमाणे जावपाक जाय. तेचो जो दर्जो आसा तसो तो मेनटेन जावपाक जाय. त्या अर्थान हें नाटक करचें पडटा. आनी रुद्रेश्वर पणजी चॅलेंजीस घेवपाक आवडटा आनी नवे नवीन प्रयोग करपाक आवडटा. म्हणून आमी हें नाटक जें म्हाका दिसता 5000 वर्सां पयलीं बरयल्लें नाटक युरिपिडिसान, तेजे अनुवाद मराठीन सदानंद रेगेन हाणें केला. सो तेंचें नाटक यंदाच्या वर्सी क्लासिकल ड्रामाच्या फॉर्मान रुद्रेश्वर पणजीन सादर केलें. आनी म्हाका दिसतालें की नाटक नवें आसपाक जाय तशें ना. नाटक जर तुमी जें करता तें जर वेवस्थीत आनी सिरियसली म्हणजे सगळे तेजे एलिमेंट्स आसा ते सारके जर विचार करून करीत जाल्यार नाटक ऑटोमॅटीक क्लिक जाता. आनी म्हाका दिसता की त्या प्रमाणेच हें नाटक आमचें थंय क्लिक जाल्लें आसा. कित्याक वेगळें नाटक आसा, खूब व्याप आसा. तुमी जर नाटकाचे क्लिप्स पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की खूब कलाकारांनी मेहनत घेतलेली आसा. 1-1.5-2 म्हयने रिहर्सल्स, आमची सगळी टीम आसलेली, तितून थोडे नवे कलाकार आसलेले, थोडे आनी थोडे ओल्ड कलाकार, अशें कॉम्बिनेशन घेवन आमी ह्या नाटकाचें सादरीकरण एकदम उत्कृश्ट रित्या मुंबय केल्लें आसा. म्हणजे गोंयान जाल्लो तेच्या पेक्षा कितलेशेच पटीन बरो प्रयोग मुंबय जाल्लो. आनी खात्री आसलेली की बक्षीस आसतलें. पण कशें आसलेलें की पयलें जाल्यार गोंयची हॅट्रीक जातली हे मनान सामकी एक धाकधूक आसलेली. म्हाका दिसता की ह्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीन
हॅट्रीक बॉलाचेर रोहीत शर्मान कॅच सोडलेली, इतलो प्रेशर आसता, त्या प्रेशर हँडल करून रुद्रेश्वर पणजीन ही हॅट्रीक हांगासर सादलेली आसा. त्या खातीर हांव रुद्रेश्वर पणजे सगळ्या कलाकारांचें अभिनंदन करता आनी सगळ्या गोंयच्या कलाकारांचें अभिनंदन करता, कित्याक ही हॅट्रीक हिस्टॉरिकल आसा. मिडिया नाटकान हांवें दासी हो रोल केल्लो आनी आमच्या मिडिया नाटकाक अंतिमाक मुंबईक फर्स्ट प्रायज फावो जाला आनी हेका म्हाका खूब खोशी भोगता. इतलो आनंद की सांगपाक जायना इतलें. आनी हांवें एक्चुली खूब फावटी नाटकां केल्या, पण अंतिमाक म्हाज्या रोलाक इवन इफ इट वॉज अ स्मॉल रोल आय गॉट एप्रिशिएशन फॉर इट आनी हेजी म्हाका खूब खोशी भोगता. इतलो धाकटो रोल आसून सुद्दां म्हाका एक तेज्या खातीर सर्टिफिकेट मेळ्ळें आनी आमच्या नाटकाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें हेजी म्हाका खूब खोशी जाता. थँक्यू. तुजो रोल कितें आसा? ह्या नाटकान म्हजो रोल इतलोच आशिल्लो की स्टार्टींग हांव ओपनींग एक्ट आसा तो की कितें जालां मिडियाच्या लायफान, की तेज्या घोवान ताका सोडला आनी ही हॅज रिमॅरीड आनी खंयच्या तरी राजकुमारी कडेन ताणें लग्न जालां आनी हेज्या खातीर हांव मिडियाची दासी आसल्या कारणान म्हाका तेजी खूब दुख्ख भोगता की ही अशे बायलेक खंयच्याय दादल्यान सोडचें आनी तिच्या लायफान असो प्रसंग केन्नाच येवचो न्ही आनी ती कशी बायल आसा की त्या दादल्याक ती केन्नाच माफ करची ना. हें हांव लोकांक सांगता की तिजो कॅरेक्टर कितें आसा आनी नाटकान फुडें कितें जातलें हेजी म्हाका भंय दिसता की तें आतां कितेंय करूंक शकता असल्या परिस्थितीन तें पावलां म्हणून. इतलोच रोल आसा स्टार्टिंगूच. म्हाका खूब खोशी भोगता हांव ह्या नाटकाचो एक भाग आसा म्हणून. आनी हें नाटक गोंयान फर्स्ट आयलें, मुंबय फर्स्ट आयलें. एक कलाकार म्हणून हांवें काम केलें, प्लस तांकां हांव म्हणजे हेल्पूय करतालो, तांचे भितर इनवॉल्व रावतालो रिहर्सलींक बी. म्हजो आवडटो भाग म्हणजे ह्या हांवें टिमीन पळयलें की खूब शिस्त आशिल्ली येसायांक बिसायांक. ते शिस्तीचो सगळ्यांनी घेतिल्ले एफर्ट्स, हार्डवर्क आज तांकां आज फळ मेळ्ळां अशें म्हाका दिसता. रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेन गेली खूब वर्सां हांव काम करतां, खूबदां तांचे बरोबर दिल्लीक गेलां आनी गेलां. आज सतीश नार्वेकर, दिपक आमोणकर आनी सगळ्या आर्टिस्टांनी म्हणजे मनुजा लोकूर म्हणा किंवा वैष्णवी पै काकुडे जाका मेन एवॉर्ड मेळ्ळो, किंवा सगळे बाकीची टीम, हांकां सगळ्यांक म्हणजे हांवूय टिमीन आसाच, ह्या वतीन सगळ्यांक हांव खूब खोशयेचें अभिनंदन करतां. आनी अशीच बरी बरी प्रोडक्शनां करून तांकां बरें फळ मेळचें अशी हांव देवा कडेन मागतां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.